लोकेश यू वॉन्टेड टू मेक हाऊस कमिटीचो विषय काढला म्हणून हेजो मातयेच्या वेळार सरकारान ते प्रायवेट म्हणजे MLAन घातलेलें रेजोल्युशन वोटींग घेवन गव्हर्मेंट कन्वर्ट केलें. एकटोच हाऊस कमिटीचे उलयलो तो निलेश काब्राल ते गव्हर्मेंटाचो प्लॅन आसतलो. जर विरेश आशिल्लो हावजान जाल्यार विरेश तो डिमांड घालपाचो, कारण जेन्ना MLA मिटींग घेतली तेन्ना रिटर्न रिक्वेस्ट हाऊस कमिटी करा म्हणून विरेशा कडल्यान ज्या आर्चीचर गेल्ली आहा. सो तो जर उलोवपाक आशिल्लो जाल्यार तो मुद्दो ऑपोजिशना कडल्यानूय येवपाचो, तो डिमांड पयलीं येवपाचो आनी विरेश फर्स्ट उलोवपाक उबो रावलो मातयेच्या हेजेर. तेजे जे मातशें थंय वाद जालो, ते वादाच्या बोळान तो हावजाच्या भायर पावलो. सो डिमांड हो पयलीं ऑपोजिशना कडल्यान येवपाचो गव्हर्मेंटाचें जर रेजोल्युशन जालें आनी तेंचें जर डिसिजन जाल्लें आसलें जाल्यार पण ते जालें ना. सो क्रेडीट गव्हर्मेंटाक गेलें. क्रेडीट गव्हर्मेंटाक गेलें.